म्हापशा पेड्या जंक्शनाचेर हालीं तेंपार अपघातांचें प्रमाण वाडलां। लोक येरादारी नेमांचें उल्लंघन करून गाडयो चलयतात, ताका लागून अपघातांक तोंड दिवचें पडटा। पेड्या जंक्शनाचेर अपघात वाडपा खातीर भौशीक बांदकाम खात्याचे अभियंते जापसालदार आसात असो आरोप हळदणचो आमदार कालोस फॉरेरान केला। पयलीं एक सांगता हांव तुमकां, वायट घेयनाका। आमचे लोकांक ट्रॅफिक डिसिप्लीन म्हूण ना, सगळे फास्ट वचपाक सोदतात, सगळे ओवरटेक करूंक सोदतात। ती वायट लायन गायलो आहा थिंगाय कट करून ओवरटेक करतात, एक्सिडेंट कित्याक जायना। लोक हेल्मेट घायना वयता आनी मागीर कित्याक तांकां मार बसना तकले। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज, आमचे ट्रॅफिक वयतात ते आमी गाडी चलयतात ते आर दे डिसिप्लीन ऑर दे नॉट डिसिप्लीन? सो दीस इज द फर्स्ट थिंग वीच आय वॉन्ट टू से। नंबर 2, पेडे जंक्शन केलो तेन्ना तो आसलो सद्दां आशिल्लो। पेडे जंक्शन तुमी हायवे केलो, इतलो मोठो हायवे केलो। I blame the engineers. They are the ones who should be brought and put inside the jail. Because when you made this Peden junction, तुम्ही चिंतला इतले रस्ते येतले म्हूण थिंगा मत जावपाक, तुम्ही चिंतला फ्लायओवर गरज आहा म्हूण फ्लायओवर आशिल्ली ड्रॉप केले आनी दुसरी जाग्यार गायले, कितें जालें? आनी तुमी गेले आतां हे डिपार्टमेंटासून तुमचें काम जालें, काबार जालें। I blame them for this kind of disasters which are taking place, unplanned development which is happening, and you want to blame everybody here, oh bon kodna, tia bon kodna. This is the way you want to take other people to task. And today engineers who are sitting are doing like post-mortem. How can they be handling situation with somebody just put on you? So I say this question, that you don't blame anybody just like this at our authorities. Now coming to this reality, आज पळयात तुमी, हांव गेल्लो नितीन गडकरी आमगे लोकांक घेवन मेळ्ळो, तो आयलो तेन्ना इन द प्रेझन्स ऑफ चीफ मिनिस्टर, आनी आमी रिप्रेझेंटेशन दिल्लें दॅट वी नीड अ फ्लायओवर म्हूण ऑर एन अंडरपास।